दीस शुक्रार जानेराची 17 तारीख 2025. पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वळ 1 ते 5 आनी 11. भावा भयणीनो, देखून देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतल्या म्हणून देवान केल्या ती भासवणी आनी की जिवी आसा देखून विशेवान प्रवेशूंक तुमचे भितरल्या कोणायकी ना फावो म्हणलें फायसल मेळत म्हणल्या भियान आमी सत्रायेन रावया. ताणी आयकल्ली ती देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या, पूण ताणी आयकल्लें तें उतर तांचे थंय निर्फळ जाल्लें, कित्याक तें आयकल्ल्यांनी भावार्थान आपणा थंय तें जिरोवंक ना. पूण आमी सतमानलें देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतल्या, कित्याक ताणें अशें म्हळां, अशें म्हज्या रागान हांवें सपूत घालन सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हणून तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदीकच भितर सरचीं नात. संवसार रसून जातच देवान आपलो वावर संपयलो, कित्याक 7व्या दिसा विशांत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी सर्व आपल्या कामां थावन 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो. आनी परत्यांनी म्हणटा, हांवें तांकां विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत तीं कोणूच भितर सरचीं नात. तर आमी त्या विशेवांत भितर सरूंक हर प्रयत्न करुया. आमचे भितरल्या कोणी इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणांत पडचें नाका. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 77 3 आनी 4 BC 6 C 7 आनी 8. श्लोक. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्ही. जें कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जें कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराचें व्हडपण, ताची पदवी, ताणें केल्ली विचित्र कार्यां आमी वर्णितल्या. श्लोक. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्ही. आमची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक ही खबर सांगतलीं, तेदवां तीं आपली पातळी देवाचेर दवरतलीं. देवान तांकां कितें केलां तें विसरनासता तांचो आज्ञा सदांकाल पाळटलीं. श्लोक. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्ही. हाणी आमच्या पुर्वजां सारकीं जावचें न्ही. तीं देवाच्यो आज्ञा मोडून मस्तेन जियेलीं, धारून काळजाची आनी विश्वास खंडलेलीं ती जालीं. श्लोक. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्ही. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे येशू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 2 वळ 1 ते 12 पर्यंत. थोड्या दिसां उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी आयलो. थंय तो एका घरांत भितर आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारां भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जण एक आरिगाराक ताचे सरशी उखल हाडून आयले. पूण लोकांचे खेटी निमती ताका जेजू सरशी व्हरूंकू तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसले कडेन घराचें पाकें सोडोवन उक्तें केलें आनी आरिगाराक तो न्हिद नासल्या हांतोळणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बोगसालीं. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे
आपल्या मनात अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देव निंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजूक आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिगाराक सांगूंक खंयचें सड सोंपें, तुजें पातकां बोगसालीं म्हणचें की उठ आनी तुजें हांतोळण घेवन चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें हांतोळण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतोळण घेवन जोमो जाल्ल्या सगळ्या हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखले ना म्हणाले. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू एका आरिगाराक गूण करता. जेजू आरिगाराचो इश्टाचो भावार्थ मेसवाता. आरिगाराक सांगता, पुता, तुजी पातकां बोगसालीं, उठ, तुजें हांतोळण घे आनी चल. आरिगाराच्या इश्टाचो सेवे मनोभाव जेजू मेसवाता. आरिगाराचे अंतस्करणाच्या पातकाची स्थिती गती जाणा जावन तो सांगता, पुता, तुजी पातकां बोगसालीं. लोकांक समजोवचे बरी जेजू आरीचे पिडेंत वळवळच्या व्यक्तीक सांगता, उठ, तुजें हांतोळण घे आनी चल. जेजूक आमची कूड, मोन, काळीस आनी आमचें अंतस्करण सर्व कळीत आसा. ताचे तावन कितेंच कसलेंच लिपून दवरूंक असाध्य. चीना देशाची एक गाद सांगता, आत्म्यांत प्रकाश असल्यार ते व्यक्तींत सोबाय आसता. व्यक्तींत सोबाय असल्यार ताच्या घरांत सुशेग आसता. घरांत सुशेग असल्यार ताच्या देशांत समृद्धी आसा. देशांत समृद्धी असल्यार संवसारांत शांत समाधान आसा. सांत इरेनेयूस सांगता, संपूर्ण जिवंत मनीस देवाची महिमा. हर एक दीस देवाची एक काणीक. दातारोसो उगडास कर आनी काणीक बऱ्या तरान सांबाळ. देवान आमकां 2 काणीक दिल्यात, विणसोण आनी अवकाश. देवान आमकां बरी जिणी जियोवची विणसोण दिल्या. ह्या अवकाशाचो बरो प्रयोग कर.